नमस्कार. हालीं तेंपार आमी गोंयांत पळयतात की वेगळ्या समाजांमदीं दोशी घालपाचो प्रयत्न खूब हेतुपुरस्सर रित्या जाता. एक कोण तरी गौतम खट्टर तो खंयचे तरी एका सनातनी प्रवृत्तीचो एक घटक ताका गोंयांत हाडटात. पळयात हां, एका व्यासपिठार तो उलयता, परशुरामाचें नांव ताका व्यासपिठार उबो करतात. थंय मंत्री आसात, सत्ताधारी पार्टीचे कांय म्हत्वाचे जाळवणदार आसात आनी तो प्रक्षोभक उलयता. आनी अशे तरेचे आतां आयोजक सांगपाक लागल्या की ना, चुकून तो उलयता म्हणून, आनी ताणें माफी मागल्या. पूण चुकून उलयता जाल्यार अशा मनशाक तुमी कसो हाडटात? कारण ताणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर सतत अशे तरेचे वक्तव्य केल्यात. सतत तो उलयता, ताच्या नांवान कॉलेजी चलतात म्हणटात देशभर, ताच्या नांवान शैक्षणीक संस्था. आनी ताणें अशें केल्लें, ताणें मारेकार अशे तरेचे प्रवृत्ती दाखयल्या, ताणें लोकांक घात केला, ताणें हिंदू संकश्टान घाल्ले. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. आमच्या सुपुल्ल्या शांतीकायेच्या गोंयांत दोशी कोण घालता? आमी दोन मानेस्त आमचे कडेन आहात, हांव वळख करून दितां. आमचे कडेन फादर एरेमितो रिवेलो, जे सतत वेगवेगळे क्रियांनी सतत आपलो एक संदेश लोकां मदीं दित आसतात, सतत एक्टीव आसात आनी लोकां मदीं एक जागृत पाद्री म्हणून आनी एक जागृत सिटीजन म्हणून ताचें नांव खूब आसा. आमचे मदीं आसात रामकृष्ण जल्मी, एक सोशल एक्टिविस्ट. रामकृष्ण जल्मीन सामाजीक प्रश्नाचेर खूब प्रखर अशी भुमिका सतत घेतल्या. आदिवासी समाजां भितर सतत जल्मी काम करता. फादर, हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. हांवें म्हणलें की गोंयची एक ल्हान सुपुल्लो समाज आमचो, ल्हान समाजांतले आमी वेगवेगळे घटक इतलीं वर्सां शांतिकायेन रावतात, एक शांतिकायेचो संदेश आमी दितात. हें अचानक हालीं वर्सान हांव पळयतां, एक 20-25 वर्सां जालीं की सतत समाजां भितर दोशी घालपाचो प्रयत्न जाता. सतत कोण तरी लिडराचें नांव घेवप, कोण तरी धार्मीक फुडाऱ्याचें, धार्मीक ताका एक संताचें नांव घेवप आनी ताचें नांव पेड्यार करपाचो प्रयत्न करप, ताच्या नांवान उजो घालपाचो प्रयत्न करप, आनी समाजां भितर अशांती पातळोवपाचो यत्न करप. हें कितें चल्लां? तुजी बारीक नजर ह्या सगळ्या घडणुकाचेर आसतली. हें गोंयांत कितें चल्लां? म्हाजी पिराय 70 जावची जाली म्हाका. अच्छा. पण म्हजे भुरगेपणांत आमी पळोवन येता, आमी हिंदू क्रिस्तांव अशें केन्नाच पळोवंक ना. एका बांकार बसले आमी आनी आसोल नांव सिनियर हायस्कूल येतालो हांव. थंय प्रकाश, महादेव, देवेंद्र हे म्हजे क्लासमेट. आनी आमी एक आयस फ्रूट घेताले. हांव तो एक घांस मारतालो, हांव एक घांस मारतालो. अशे भाव कशे आमी आयस फ्रूट खायला. बरोबर. आनी तो हिंदू हो क्रिस्तांव अशें आमी पळोवंकूच ना आमच्या स्कुलाक वयताना. बरोबर. पूण हे आतां म्हाका दिसता BJP सरकार राज चलोवंक लागला गोंयांत, तेन्ना तावन हें सारकें चड जायत रावलां. आनी सरकारान सगळ्या लोकांक एकठांय दवरूंक जाय, पूण हो सरकार एकठांय दवरता दिसना. जें कितें घडटा तातूंत हो सरकार कमिनात आसा अशें आमच्या मनांत दुबाव येता. आतां हें घडलां तें वास्को घडलां तें आमी अशें पळया. फर्स्ट द ऑर्गनायजर्स, दुसरे तो गौतम खट्टर तो उलयला ते, थंय पुलीस आसात ते, दुसरे आमचे 3 BJPंतले 2 MLA आनी तिसरो कॅबिनेट मिनिस्टर. आतां पयले हो उलोवपी मनीस तो कसलो, तो ताचो कॅरेक्टर कितें तें हांगा खबर ना. सारकें. म्हणटच ते तो कोण तो जाणा जावन ताका गोंयांत हाडला. सारकें. तो गोंयचें कितें जाणा, तो कोणें तरी आमचे गोंयच्या मनशान ताका ब्रीफ केला. सारकें. आनी ब्रीफ केलां तें रॉंग ब्रीफ केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें खरें तें सांगूंक ना. सेंट फ्रांसीस जिवितांत टॅररिस्टजम कांयच नाच. व्हेरी गुड. हांव तुजे कडेन येता. ताचे पयलीं हांव रामकृष्ण बाब जल्मी, हांव तुजे कडेन येता. कार्यावळ आशिल्ली परशुरामा संदर्भांतली एक धार्मीक कार्यावळ. तातूंत भितर ह्या गौतम खट्टर म्हणटा तुमी हाडटात आनी तो परशुरामा बद्दल कितें सांगता जावं, पूण तो दुसऱ्या धर्मा बद्दल मुद्दम वीख घालोवपी भाशण करता. हिंदू धर्मान अशें आसा
तुका कितें दिसता की अशे तरेचे एक हिंदू धर्माचो पळय आतां कट्टरवाद पळय जो पोसपाक लागला ते कितें आमच्या कल्चरान हय खंयच्याच मनशाचो द्वेश करप तेका वायट समजप अशें खंयच ना. सगळ्यांनी मानवता होच आमचो मेन धर्म आसा. सरकारान आतां हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो सरकार स्पॉन्सर्ड आहा तेका. सरकारान पयलीं ठरोवपाक जाय आशिल्लें की खंयचो टॉपिकाचेर खंयचो कार्यक्रम घेवप. कारण सरकार हें चलता तें सगळे धर्मीय चलता, म्हणजे डेमोक्रेटीक सिस्टमान चलता. जाल्यार खंयचेच विशिश्ट धर्माचो कार्यक्रम घेवन आनी जेका कसलोच बॅकग्रावंड ना त्या मनशाक हाडून हांगासर तेगे कडल्यान ती कांय उतरां भायर घालून समाजांत जो हें करप, गोंधळ निर्माण करप किंवा एका समाजा विशयी दुसऱ्या समाजाक तेर निर्माण करप हें बरोबर न्ही. म्हणजे पयलीं ह्या सरकाराचें चुकिल्लें आसात की सरकाराच्या पयशांनी एका विशिश्ट धर्माचोच कार्यक्रम घेवन सरकाराच्या पयशांनी जालो म्हणटा हय ते स्पॉन्सर्ड बाय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट म्हणटा जे पोस्टर आसा ते पयलीं ते सांगता तुमकां. ओके पोस्टर आसा ते सरकाराचे आसा आनी सरकाराचे मनीस तेंचे फोटो बी थंय हें आसात लायले तातूंत. त्या प्रमाणे म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे. सो असल्यो गोश्टी करपाक जायनाशिल्ल्यो. कारण आमी सगळे सर्व धर्म समभाव मानणारे लोक. गोंय हें कितलेशे हजारांनी म्हणजे आदिवासी हांगा 13,500 वर्सांचो हिस्ट्री सांगतात. हांगासर बाकीचे धर्मीय लोक येयले जाल्यार ह्या लोकांचे भितर केन्नाच अशे जाती ते निर्माण जावना. आमकां स्वता हांगा शेत आशिल्लें तें जुंयें आशिल्लें. आमी जुंयार शेता वयर आसा क्रिस्तांवाच्याच घरांत रावतालीं ते सगळें शेत करपा खातीर. थंय आमचो केन्ना प्रश्न येवना. म्हजो काको वेर्णा आसात म्हणजे तेंच्यांनी कांय संबंद हें जावना, द्वेश निर्माण केन्ना जावना. म्हणजे गोंयकार हे सगळ्या धर्माचे सांबाळून घेणारे आनी आनंदान गोविंदान राहणारे लोक आसात. सो हें जें एट प्रेझेंट सरकार जें आसा हें सरकार पयल्यार हें डेमोक्रेटीक सिस्टमांतल्यान वावुरता अशें दिसनात. लोकशाही पद्दत हें खंय तें जातीवादी सिस्टमांतल्यान वावुरता आनी अशें ते निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. म्हाका एक सांग, हातूंत भितर तूं बीजेपी डायरेक्ट आसा म्हणटा इनवॉल्व न्ही आसा म्हणजे कार्यक्रम जो पोस्टर लायिल्ले आसा ते गोवा सरकाराचे लायिल्ले आसात. म्हणजे स्पॉन्सर्ड बाय गोवा सरकार आसा ते असो अर्थ जालो त्या कार्यक्रमाचो. सो हो जो पळय कितें गौतम खट्टर म्हणटा पळय जो हाडिल्लो तो हेतू पुरस्सर हाडला. आनीक अशें आज अनेक एडिटोरियलान तें आयलां की तो ज्या पद्दतीन उलयतालो ते प्रक्षोभ तो निर्माण करप ताचो सारको धर्मच असो तो चलयतालो. सो अशा परिस्थितीन ताका हाडपा फाटल्यान एक मुद्दम एक प्लॅन आसा. डेफिनेटली प्लॅनूच आसतलो तो आसा अशें म्हणचें पडटलें. कित्याक जाणा आतां जवळ जवळ 8 ते 10 म्हयन्यांनी इलेक्शन येवपाचें आसात. इलेक्शन आयल्या नंतर येवचे पयलीं तेंचे सदांच पयलीं त्यो असल्यो वेगवेगळ्यो संघटना निर्माण जातात, वेगवेगळे धार्मीक कार्यक्रम निर्माण जातात आनी त्या धार्मीक कार्यक्रमांतल्यान त्या लोकांक वेगळे चॅनलायज करून बीजेपीक वोट मारपा खातीर प्रवृत्त करतात. आतां बीजेपी वोट खंयची मेळटली तर हिंदू क्रिस्तांव करप, हिंदू मुस्लीम करप आनी ती वोट घेवप. होच तेंचो अजेंडा गेले पयलीं पासून आसा आनी तो आयज जोरात चलयतात कारण आतां सत्ता तेंचे कडेन आसा न्ही. फादर रामकृष्ण जल्मीन एक ताका पॉलिटिकली एंगल दिल्लो आसा. तो पॉलिटिकल एंगल की इलेक्शन लागीं आयले रे आयले की धर्मा भितर फूट घालप आनी धर्मा भितर एक ध्रुवीकरण करप, म्हणजे हिंदू लागीं हाडप, तांचें एक ऑर्गनायजेशन करप. हें जें पळय कितें चलता तें तुजे नजरेक आसा गोंयान भितर अशें चलता हें तुमच्या लक्षांत आयलां? आतां हें जाता ते प्रमाणे दिसता अशें जाता. पूण सारकें स्पश्ट क्लियरली आमचे लागीं प्रूफ ना. करेक्ट. पूण वी आर प्रोन टू सच कायंड ऑफ एक्टिविटीज. ओके. सो फादर म्हाका आनी एक सांग की बीजेपी आतां कशी पावराचेर येता तें आमी पळयल्या. हिंदू सगळे एकठांय जावपाक लागल्यात वेगवेगळे कारणां लागून आनी अशे प्रोग्रामूय जातात. दुसऱ्या अर्दान जो पळय कितें एक ऑपोजिशन जावपाक जाय आशिल्लो एक पार्टी तेय बी एकठांय ना, तांचे भितर स्प्लीट आहा. सो बीजेपीक कावंटर पॉलिटिकली करपा खातीर सगळे जाण उणे पडटात. सो एक समाजांतले विचारी समविचारी एकठांय येवन हे सगळे घडणुके कडेन पळयतात अशें तुका दिसता? आय विल लूक ए लिटल डिफरंट वे. या बीजेपी आतां इतले दोन टर्म जाले ते पावरान येवंक ना. ते दुसऱ्यांचे फोडटात, दुसऱ्यांचे वत्तात, तांकां विकते घेतात अँड दे आर फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट. सो इवन इन द नेक्स्ट इलेक्शन आय एम कॉक शुअर BJP is not going to get a majority. ओके.
But then Congress is not, is building purchasable- itself to counter BJP. See, the opposition has to give tickets to those people who are not purchasable commodity. Correct. हे तिकेट दितात जाका दुडवाची आशा आसा आनी मागीर ताका बीजेपी विकते घेता. कोणाक विकते घेवंक जायनात तसल्यांक तिकेटी. आनी लोकांक विचून काडूंक जाय. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक खंयचो जाय तो कॅन्डिडेट काडूंक जाय. वयर दिवप न्हू, सकलाक तर येवंक जाय. घेवपा जाय. तेन्ना म्हाका दिसता हे सगळें जाग्यार पडटलें. पडटलें. म्हाका एक सांग रामकृष्ण बाब, तुवें आतां म्हणलें की इलेक्शन जालें की त्या नदरेन वेगवेगळे अशे तरेच्यो एक्टिविटी सुरू जातात, वेगळे हिंदू ग्रूप एकठांय जातात, वेगवेगळे ग्रूप तयार जातात. म्हाका सांग, पूण समाजान भितर गोंयचे लोक शिक्षीत, गोंयचे लोक बुद्धिमान अशें आमी म्हणटात की हिंदू मदले कांय घटक, विचारी घटक एकठांय जावन हो जो पळय कितें ध्रुवीकरण करपाचो प्रयत्न जाता, बुद्धीभेद करपाचो प्रयत्न जाता, ताका कावंटर करपाक अपयश कित्याक आयलां? फॉर एक्झाम्पल तुजे सारको मनीस, तूं सतत हिंदू धर्मांतलीं दोंगांबोंगां दाखयता. सो हें अशे तरेचे समाज एक गोंयान भितर प्रगतीशील समाज करपाक, निर्माण करपाक, बुद्धीवादी समाजाक जागृत करपाक तुमकां अपयश आयलां हें मानपाक जाय. गोंयांत सगळ्यांत बरे लोक आसात, बरे शिकिल्ले आसात आनी तेच खातीर हें गोंय आज पर्यंत बरें डेव्हलप देशा पेक्षा बाकीच्या स्टेटी बरें फुडें आशिल्लें. पण ज्या प्रकारे जो दबाव येतात, प्रेशर येतात आनी तेका लागून जे बुद्धिजीवी लोक आसात किंवा जे हुशार लोक आसात ते उलोवपाक फुडें येनात. हांव तेच म्हणटलें, कित्याक उलोवपाक फुडें ना? तुमचे सारके घटक तांचे फाटल्यान उबे कित्याक रावनात? पळय, हांव म्हाज्या लेवलचेर हांव कसो विचार करता, हांव इतिहासीक आनी सायंटिफीक विचार करणारो मनीस. ओके. हांव कोणाच्या खंयच्या धर्माचो जातीचो विरोधी ना. बेजिकली हांव बिलोंग्स टू ट्रायब्स. हांव ह्या मूळ गोंयचो पयलो नागरीक. सो म्हाका कोणाक द्वेश करपाचो आनी कोणाचे विरोध करपाचे ना. पूण हिस्टोरिकल फॅक्ट्स आनी विज्ञान ह्यो दोन गोश्टी सायमल्टेनियस चलपाक जाय. पूण तुवें बी अशें उलयता म्हणून तुजे विरुद्ध एक पोलीस कंप्लेन जाली, तुका एक दीस पोलिसेन बंदखणेन रावचो पडलो, तुका कोर्टान वतगीर तुका सोडला. पूण तुवें बी हें सगळें फेस केलां. हय, हांवें फेस केलां. पूण हांवें म्हजे प्रूफ हांवें कोर्टा समोर पूण एक समज तुवें परशुरामाचेर तो देव न्ही, परशुरामा बद्दलूय तुवें अशें कांय उद्गार काडिल्ले कांय ते पयलीं, ताका लागून तुका तुजे अगेन्स्ट सरकारान तक्रार घाल्ली. हय, बरोबर. हांवें काही मुद्दे जे आसा ते विज्ञाना आदाराचेर आनी इतिहासाच्या आदाराचेर मांडलेले आसात. हय. पळय, आतां हो सरकाराचें पयलीं चुकता खंय आतां परतूय बी की हो जो विशय आसा ना, इतिहासीक विशय आसा आनी हो सायंटिफीक विशय मांडपाचो विशय पद्दत आमचे दिसता. जे परशुरामाचो विशय जो हाडलेलो आसा तो विशय हो स्कंद पुराणांत हाडलेलो आसा. स्कंद पुराण हें 16व्या शेतकांत बरयलां, बरोबर. आनी मागीर तेजे नंतर जे 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 पर्सियांतले जे लोक आयले, जे ग्रीक म्हूण आयले, जे ते म्हणना ते सगळें बरें. पूण परशुराम जर एक समाज ताका जर भजता, ताका जर भावार्थान पळयता, तर ताजे बद्दल आनी अशे तरेचे कित्याक वस्तून काडया? खरें गरजूच नाशिल्ली ती. गरज काडपाची हें आतां सगळें आतां एक विशय कळ्ळे नंतर परत गरज काडपा विशय गरज नाशिल्ली. पूण सरकार काडटा न्ही. सरकार सध्या परशुरामाक खूब मोठो करपाचो प्रयत्न करता. गोंय निर्माण परशुरामान केला अशे तरेचे जेन्ना पळय आमचे रघुनाथ माशेलकर सायंटिस्ट हाणें जेन्ना पळय एक वक्तव्य केल्लें तेन्ना गोंयच्या बुद्धीवाद्यांनी ताचो खंडन करपाचो प्रयत्न केल्लो तेन्ना की बाबा एटलिस्ट बहुजन समाजान तरी अशे तरेचे उद्गार काडचे न्हय. बरोबर. बहुजन समाजा खातीर परशुराम हो सायंटिफीक आनी विज्ञानीक दृश्टान आदर्श आसूंक शकना. कारण आतां पुस्तकां जर पळय, पयलीं आमचो जयराम परबान बरयलां हिंदू धर्मा परशुराम महाराज. हें जें पुस्तक आसा गुलामगिरी आमचो महात्मा ज्योतिबा फुलेन बरयलां, हें महाराष्ट्र सरकारान पब्लीश केल्लें आसा. मागीर परशुराम जोडण्याची प्रतिकी तोडण्याची अवय साळुंकी अशीं 54 पुस्तकां महाराष्ट्र सरकाराच्या हितून पास जाल्या. आनी हो परशुराम जो विशय जो आसा तो महाराष्ट्राक चड लागतात कारण चिपळुणाचो संबंदीत आसा न्ही तो कोंकणाचो. ज्या तेंच्या बुद्दून बरयलां न्ही की 21 वेळा ताणें क्षत्रियांचो नरसंहार केला म्हणून. आतां क्षत्रियांचो तेणें 21 वेळा नरसंहार केला अशें जर बरयतात
जाल्यार क्षत्रियांनी समजूपाक जाय बरें ओके कितें आसा तें. म्हाका फादर एका अर्दान परशुराम दुसऱ्या अर्दान सेंट फ्रांसीस झेवियर. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर फाटल्या आतां कितले वर्सां पळयता सतत प्रहार करपाचो प्रयत्न जाता. सो कॅथलीक मना चर्च दुखावना हाजेर की बाबा तुमी आमच्या संताचेर अशे तरेचे जे पळय आरोप करतात हे आरोप कितले बरोबर. एक लोकांचो भावार्थ ताजे खातीर आतां गोंयचो साहेब म्हूण पाचारतात अशे वेळार आतां इतले वर्सां नंतर तो इशू पूण परत परत काडप हो कितलो समा. सेंट फ्रांसीस झेवियर आयलो गोंयांत 1542 वर्सां सारकें आनी मेलो 1552 वर्सां. आनी ताणें कितें केलां तें आमी पळोवंक जाय फ्रॉम हीज टायम. ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द थियोलॉजी कॅथलीक थियोलॉजी ऑफ हीज टायम. तेन्ना कितें आसलें थियोलॉजी कॅथलीक थियोलॉजी अनलेस यू आर बॅप्टायज्ड यू विल नॉट एंटर हेवन. सारकें. सो सेंट झेवियराची मायंड वॉज सगळे लोकांक सर्गार पळोवंक जाय. एवरीबडी हॅज टू बी सेव्ड. नोबडी शूड गो टू हेल. सो विथ दॅट झील एन्थुजियझम तो त्या मनान आपूण जाता तितल्यांक क्रिस्तांव करतलो हय पूण फोर्सान न्हय विथ कन्विक्शन. येस पुर्तुगेजांनी कितें केलां तें ताका लावंक जायना. पॉयंट. Totally different. St. Francis Xavier's approach was of conviction, not forceful. सारकें. पूण हे आतां ताचेर तापतात आनी कोणाचें कितें हाडटात सेंट फ्रांसीस घालतात एंड टोटली रॉंग. सारकें. आतां तो गौतम कट्टार ताणें म्हणलां टेररिस्ट. देर इज नो टेररिझम एट ऑल इन हिम. ताणें म्हणलां ताची कूड कुसली आनी किडे पडले. Saint Xavier's body for 3 centuries from 1552 till the 18th century आसा तशी फ्रेश उरली कुसूंक ना केन्नाच घाण येवंक ना किडे पडूंक ना. बट इन द 19th century started becoming small. येस. आनी सुकूंक लागली हय. पूण कुसूंक ना. येस. सो इट इज इनकरप्ट टील टुडे इज इनकरप्ट. सारकें. कुसोन आसलेली. सारकें. आतां वो अशें उलयता एक्झॅक्टली. असली लोकांची भावना सारकी दुखयता. करेक्ट. सो आय हॅव रेड अबाउट हिज लायफ. ताचो बापूय बिझनेसमॅन ताची आवय टिचर. ताणें बॅचलर्स डिग्री केल्या इन योगीक सायन्सीस. ताणें मास्टर्स डिग्री केल्या इन जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन. ताणें PhD केल्या खंय वेदीक स्टडीज. बट मनीसपणूच ना. एड्युकेशन. फादर हें जें पळय कन्फ्युजन आसा लोकां मदीं तें कन्फ्युजन आमचे सो कॉल्ड हिस्टोरियनी तें कन्फ्युजन आनीक वाडयत आसतात. फॉर एग्जाम्पल इन्क्विजिशनाचो उल्लेख करतात. हिंदवांचेर इन्क्विजिशन केलें म्हणून. खरें म्हळ्यार इन्क्विजिशन हिंदूचेर केन्नाच करूं ना. इन्क्विजिशन केलें जे लोक कॅथलीक धर्म जाणें आपणायला आनी जे लोक कॅथलीक धर्माची तत्वां पाळनात तांचेर इन्क्विजिशन केल्लें. दुसरें एक म्हाका तो प्रश्न रामकृष्ण जल्मी तुका विचारन दिसता. तूं हें मानता की सगळे जे पळय लोक 100% जे पळय क्रिस्तांव जाले सगळ्यांचेर बळजबरी करून ताणें धर्म आपणायला. ना सर आमी इतिहासाचे काही पानां पळयत आनी आमची जाणटेली म्हजी आजी सुद्दां पळय तिजे कडेन म्हणजे खूब लागचें कम्युनिकेशन आशिल्लें. सो खंयचेंच जें आमचें धर्मांतरण जालां तें जबरदस्तीन जावना. आनी ज्या पाद्री हांगा आशिल्ले तेंच्यांनी आमचे खातीर हांगासर बऱ्यो म्हटल्यार शिक्षणाची वेवस्था निर्माण केली. एक आमची आजी सांगता आनी आमी सुद्दां आमची फॅमिली सेंट मॅरी स्कुलांतल्यान आमी शिकले. म्हजे चुलते बी सगळे थंय शिकिल्ले. म्हणजे त्या खातीर आमकां तेंचो केन्ना द्वेश जावचो नाका. उलट आमकां एज्युकेशन तेंची इन्स्टिट्यूशन उबी जाल्ली आशिल्ली. आनी जबरदस्तीन इतिहासूय सांगना आनी खंयच्याच एका सेंट झेवियराक तर लोक साहेब म्हणपाचें कारणूच हेच खातीर आशिल्लें सेंट झेवियराक खंयच उल्लेख ना अत्याचार केल्ल्याचो. तेजो ल्हानसो पिरियड जो वेगवेगळ्या देशांनी मदीं मदीं वयतालो ह्या आपल्या धार्मीक कामा खातीर तो हार्डली म्हाका दिसता 2.5 ते 3 वर्सां हांगासर तेजे रेजिडन्स आसात. आनी त्या रेजिडन्साच्या पिरियडाक ताणें
लोकांक जबरदस्ती केली, धर्मांतरण केलें, इक्विजिशन केलें, वो फार्स, वो फकाणां करता लोक हे, आनी हे लोक बळजबरी हें करतात. ह्या लोकांनी ह्या सेंट झेवियराचे हिस्टॉरिकल जें कितें घडलां तें पळोवपाची गरज आसा. सेंट झेवियर लोकांक सायब ताणें फादर एरमितान बरे तरेन सांगलें तुका त्या काळाची जी पळय कितें गरज आशिल्ली, त्या काळाचो जो पळय कितें भावार्थ आशिल्लो त्या प्रमाणे तो वागलो. हय ते सारकें. तेच काम करपाक ताका धाडिल्लो आनी इतले वर्सां ताजे पळय मनाची पळय जी बांदणी जाल्ली, मनाची पळय जी मानसिकता ताजी पळय तयार जाल्ली कॅथलीक धर्माच्या अनुशंगान, त्या प्रमाणे तो वागलो न्ही. तो धर्माचो प्रसार करपाकूच आयिल्लो. त्या टायमार सगळेच लोक धर्माचो प्रसारच करतात. आमचे बुद्धिस्ट लोक जगान गेले न्ही. सारकें. भारतांतले बुद्धिस्ट लोक चायना गेले, जपानाक गेले, इंडोनेशिया गेले. आज तो बुद्धिझम व्हडलो जालो न्ही. म्हणजे तो ज्या कारणा खातीर आयिल्लो ते कारण तो करतलोच न्ही. बरोबर. पण तेजेर बगलटां घालप आनी समाजात द्वेश निर्माण करप हें बरोबर न्ही. कारण हिस्ट्रीच पळोवची पडटली. आमकां सेंट झेवियर, हांवें भरपूर पुस्तकां वेगळे वाचले त्या प्रमाणे म्हाका खबर आसा सेंट झेवियराच्या गोंयच्या जनते खातीर खंयचोच वायट गोश्ट घडूंक ना, वायट करूंक ना. म्हणूनच ताका गोंयचो लोक, हिंदू पसून लोक आज सायब म्हणून मानतात. कारण लोकांचो तो एक भावार्थ आसात हेजेर, म्हणून ते लोक वयतात. थंय आमचो गोंयांतल्या लोकांचो खंयचोच जातीचो विशय ना, थंय तो भावार्थाचो विशय आसा. सेंट झेवियर फादर, हांव न्ही ओपिनियन पोला सावन एक कॅथलीक चर्ची कडेन एक बरें एक भावार्थानूच पळयता. कारण ओपिनियन पोला भितर गोंय वेगळें दवरपा खातीर, गोंय वेगळें राखपा खातीर चर्चीन खूब मोलादीक काम केलां. आनी हांव तें परत बरयता की चर्चीचें पळय हें सामाजीक काम आहा तें आमी आडनदर करूंक शकनात. सो हो जो पळय कितें गोंय घडोवपाचो पळय जो प्रोसेस आहा तातूंत भितर धर्म आयलो, तातूंत भितर समाजकारण आयलें, शाळा शिक्षण क्षेत्रांत भितर चर्चीन केदें व्हडलें काम केलां. हें गोंय घडोवपाची ही जी प्रक्रिया पळय जी चलताली ओपिनियन पोल्सां, ती आतां कशी फुडें आहा. बाबा तुमी चर्चीन भितर कशी शिकवण दितात, चर्चीन भितर तुमी एक्साराचो संदेश कसो पातळायतात. आमचें पळय सुपुल्लें गोंय आतां कन्वर्ट करतात, जमनी भायल्यांक विकतात, भायले येवन मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा रावतात. म्हणजे खंयचेंय गव्हर्मेंट येवं, फकत बीजेपीक दोश न्ही, हाजे पयलीं काँग्रेस तेंच करताली. सो एक बरो समाज घडोवपा खातीर चर्चीचें योगदान कितें? पळय, इफ आय हॅव अंडरस्टूड वॉट यू आर सेइंग प्रॉपरली, Yeah. म्हणजे आमकां दोनूय हिंदू आनी कॅथलीक हांकां एकठांय दवरून गोंय सांबाळपाचें. गोंय सांबाळपाक गांवांनी म्हाका दिसता अशें. सी, आय वॉज इन द 1990s आय वॉज इन चार्ज ऑफ द डायसिजन इंटर रिलिजियस डायलॉग. नायस पॉयंट. सो 3 वर्सां एक कारभार म्हजे हातांत आशिल्लो. सो हांवें जायते गांवांनी वचून हिंदू क्रिस्तांव मध्ये एकठांय करून प्रेस सर्वीस केल्यो. हांव पाद्री जाले उपरांत हांव कांसावलेचे इगोर्जीन आसलो. उदय भेंब्रेक, बाब उदय भेंब्रेक हांवें व्हरून थंय हांवें हिंदू क्रिस्तांवांक एकठांय करून हांवें प्रेस सर्वीस केल्ली आनी लोकांक खूब ती मानली. अशें आमचे दियोसेसींत एक डिपार्टमेंट आसा, इंटर रिलिजियस डायलॉग. आतां हो बिशप जाला सिंधुदुर्ग, बिशप आग्नेल पिनेरो, ही वॉज इन चार्ज ओके ऑफ दिस इंटर डायलॉग. सो अंडर दॅट अम्ब्रेला आमी हिंदू क्रिस्तांवांमध्ये एकवट हाडूंक वावुरता. नाव दिस इज टू लिटल. येस. वी हॅव टू डू मोर. म्हाका दिसता आतां वास्को कितें घडलां, वेलिंगकरान कितें म्हणलें तेन्ना अशें आमचे मदें हिंदू क्रिस्तांव मदें फूट वाडत आसा. अँड वी आर नॉट डुईंग मच टू ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर. पॉयंट. तुवें म्हणलेलें ओपिनियन पोला वेळार हिंदू क्रिस्तांव एकठांय आयले सारकें आनी धर्म सगळो कुशीन दवरून झुजले. एक नवें गोंय घडोवपाक. नवें गोंय घडोवपाक. आतां हें नवें गोंय घडोवपाचें आमचें विजन आहलें, तें विजन आयज पातळ जायत वयता. म्हणटच हें विजन आतां परतून आमी वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर हँड इन हँड सारकें आनी परतून हाडूंक जाय. सो म्हाका दिसता वन स्टेप इज ऑर्गनायज इंटर रिलिजियस मिटिंग्स एट ग्राम लेवल, विलेज, एवरी विलेज. आतां कोणें सुरू करच्यो ते आय हॅव टू थिंक अबाउट इट. आय नीड टायम टू थिंक, बट that is absolutely need of our need of the hour. सारकें.
आमकां इतले दोशी करता आनी आमचे दुस्मान जाल्यार चड अशे दोशी करपाचे हे कोण कोण येता आनी कितें नाका जाल्लें फुटी घालता हे आमचें भावपण आमी तुमचे गणेशाच्या टायमार हांव आजून पर्यंत बीच करूंक वयता सारकें. आनी क्रिसमसाच्या टायमार हांव खंयचेय चर्चीन वचूं आय सेंड अ स्मॉल गिफ्ट फॉर एवरी हिंदू फॅमिली. करेक्ट. सो असले संबंद आमी वाडोवंक जाय. गरजेचे. सारकें. सो ही फूट पडल्या Okay. ती फूट काडूंक आमी कॅथलीक चर्च आमी वावरूंक जाय आनी हिंदुवांनी वावरूंक वावरूंक जाय जाय. आनी बरोबर कारण एका हातान ताळयो ताळयो. वाजना सारकें. दोनूय हात जाय. सारकें. सो दोगांयनी वावरून पूण तुमी म्हणलां तें म्हाका एकदम बरें लागलें एट द टायम ऑफ ओपिनियन पोल कितें आमी लागीं आयले. सारकें. सो दॅट हॅज टू बी ब्रॉट इन अगेन. सारकें. रामकृष्ण बाब, आमी हे चर्चेन पळय जे उलयतात तातूंत भितर एक निश्कर्श परत येता तो असो राजकारण समाजा भितर फूट घालता. ना पळय प्रत्येकाच्या भितर कितें ठरता हें पब्लिकली कळना. हय. पूण राजकारणाक फूट घालपाक ओके. हे धार्मीक लोक आसाच हितून हें दुमत ना. प्रत्येक जाण आपापल्या वाटेनुसार धार्मीक तेड निर्माण करतात. पण म्हाका परतूय तुमी म्हणटाले की हांव परत सरकाराचेर येता. हें कंट्रोल करपाक सरकाराची जबाबदारी न्ही. हे सरकारान खंयचे इश्यू घेवप आनी खंयचे इश्यू घेवपाचे बंद करपाचें हें ठरोवपाक जाय पयलीं. जाल्यार धार्मीक तेड निर्माण जावपाचें ना. जे सरकार जे इश्यूज घेता किंवा सरकार जे कार्यक्रम घेता ताचे वयल्यान धार्मीक तेड निर्माण जाता न्ही. तेणी अशे कार्यक्रम घेवपाक जाय की सगळे धर्माचे लोक एकठे येतले, सगळे जातीचे लोक एकठे येतले. एक गोंय घडोवपाचे प्रक्रियेत गोंय कशें घडोवप, गोंय कशें शांत राखप, गोंयचो विकास बऱ्या तरेन सगळ्या लोकांक घेवन कसो करप हाजो हें म्हणटा तूं सरकार उणें पडटा. सामकें उणें पडटात. म्हणून हे सगळे गोश्टी घडटात. सरकारान हें करपाक जाय डेमोक्रेटीक सिस्टमांतल्यान वचून हे सगळ्या लोकांक एकठें हाडून आनी जे धर्मीक तेड निर्माण सरकार करना. म्हजो परत प्रश्न तोच फादर, म्हजो परत प्रश्न तोच ताका पॉलिटिक्स सगळें वाट लायता लोकांक सरकार करचो म्हणटा ते ओनली एन आयडिया बट प्रॅक्टिकली गव्हर्नमेंट विल नेवर डू इट बिकॉज तांकां डिवायड एंड रूल. सारकें. सो म्हाका सांग तूं आतां लास्ट आमचो 2 मिनटां उरल्यात. म्हाका तूं लोकांक एक आव्हान करून दिसता की अशे तरेन समाजान फूट घालपाचो प्रयत्न लोक करीत रावतले. आतां इलेक्शन जशें लागीं आयलें. तूं समाजाक कितें संदेश दिवंक सोदता? म्हजें सांगणें अशें की आमी इतले शेकडे हिंदू क्रिस्तांव भाव कशे जियेल्या. आतांच कित्याक फूट घालया आनी आमचे दुस्मान आमचे मदें फूट घालूंक सोदता तेन्ना आमी तांकां वाय शूड वी फॉल प्रे टू देम. आमी तर अशे झुजूंक लागले देन तुकाय त्रास म्हाकाय त्रास. सारकें. शांतीन जियेले जाल्यार आमचो फुडार बरो आसा. म्हणटच ऑल गोवन्स हिंदूज कॅथलिक्स मुस्लिम्स लेट अस वर्क टुगेदर अँड लिव इन पीस. आनी हे कोण भायले येतात अशे तांकां आमी बोली पडचे न्हय. थँक्यू व्हेरी मच फादर एरमितो रिबेलो आनी रामकृष्ण डेलमी, तुमी ह्या कार्यावळीन आयले. आनी निमाणें म्हाकाय तें सांगून दिसता की सेंट फ्रॅमिस झेवियर इतलो ल्हान एक ल्हान न्ही, ल्हान संत न्ही तो व्हडलो. सो कोण तरी एकलो भायल्यान येता आनी ताजो हेतूच जर समाजान फूट घालपाचो आनी असल्या घटकां कडेन म्हाका दिसता दुर्लक्ष करप हें एक बरें. म्हणजे लोकांनी प्रतिक्रिया दिवपाकूच जाय, लोक सरकारान ताजेर केस घालपाकूच जाय, ताका अटक करची आनी जे ऑर्गनायझर आहात तांकांय दोशी धरचे. हें करचेंच. पूण म्हाका दिसता अशे तरेचे आतां सतत फुडले वर्सभर न्ही अशे तरेचे कोण एलिमेंट हार्डलायनर गोंयांत येतले अशे तरेची दोशी घालपाचो प्रयत्न करतले. म्हाका दिसता अशा लोकांक वेगळावपाचो, अशा लोकां कडेन दुर्लक्ष करपाचें आनी ते जर राजकारणाचो वापर करतात अशा घटकांक घेवन जाल्यार समाजान सादूर रावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता एक नवें गोंय घडोवपा संदर्भांत आमी अशे सतत कार्यावळी करीतात. दोनूय समाजान एकठांय येवन एक सारको सूत्रबद्ध कार्यावळ मुखार व्हरपाची गरज आसा. आमकां नवें गोंय घडोवपाची इतल्या खातीर आसा कारण गोंयचे सगळे समाज शांतिकायेन एकठांय रावतात. ह्या समाजाक घेवन म्हाका दिसता विकास जर जालो तो खरो विकास आसतलो. आनी तो जर अशे तरेची फूट घालून समाज जर वेगळो एक विकृत समाज जर घडोवपाचो प्रयत्न हेतू पुरस्सर राजकारणाक लागून जाता जाल्यार तें वळखुपाची गरज आसा. तुमी दोगी जाण आमचे हे कार्यावळीन आयले
आनी आमकां मोलादीक अशे विचार तुमचे मांडले म्हूण तुमचे हांव व्यक्तिशा आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन उपकार मानतां. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.